नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परमावणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। कोलवाळे जेलीन सुरू करतले स्वयंपूर्ण रिफॉर्म सेंटर। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची घोषणा। येणावळ वाडिल्ल्यान फुडाराक रीण घेवपाची पडची ना गरज म्हणटा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। मुख्यमंत्री गुरुदक्षिणा येवजण हो जावन आसा घोटाळो। गोवा फॉरवर्डाचो आरोप। म्हादय वाटोवपा खातीर टायगर रिझर्व होच पर्याय म्हणटात सेव म्हादय सेव टायगर संघटनेचे फुडारी। आनी व्हडा उमेदीन मनायली लयराय देवीची जात्रा। जात्रेक लाखांनी भाविकांची गर्दी। आणि आता खबरो विस्तारात। कोलवाळे बंदखणीतल्या कैद्यां खातीर स्वयंपूर्ण रिफॉर्म सेंटर सुरू करपाची घोषणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्या। कोलवाळे जेलींत गोशाळा आणि सॅनिटरी पॅड तयार करपाची मशिनाच्या उक्तावण सोहळ्यात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले। जेलींत ख्यास्त भोगपी कैद्यांक सुदारपाची संद दिवपाच्या हेतान हो उपक्रम सुरू करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें। सेल्फ-रिलायंट रिफॉर्म सेंटर, स्वयंपूर्ण रिफॉर्म सेंटर आम्ही या जेलींतल्यान सुरवात करता आणि ताची अनाउन्समेंट आयच्या दिसा करता। आणि हे सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता। आमी गोशाळा सुरू करता, ज्या गोशाळेंतल्यान इन फ्युचर इनमेट्सां खातीर लागपी आमचें दूद हे ह्याच गोशाळेंतल्यान मेळटलें। हांगासर लागपी सिलिंडर हाडपाची भायली गरज पडची ना। आमी जो गोबर गॅस तयार जातलो तातूंतल्यान ताची गॅसाची रिक्वायरमेंट भागतली। हांगासर जे हँडीक्राफ्ट सेंटर तयार करता म्हाका खूब बरें दिसलें। पोट्री काम आसतलें, कार्पेंट्री काम आसतलें, पेपर वर्क आसतलें, किंवा त्याच बरोबर तांच्यांनी जे टेलरिंग युनिटांतलें काम जे सुरवात केलां तें पळोवन म्हाका दिसता की खूब मोठ्या प्रमाणांत म्हणजे आमी हें काम हांगासर करपाक शकता। जे युनिफॉर्म स्टिचींग भुरग्यांचे हॉस्पिटल हें काम खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक शकता। इन्क्लुडींग फिमेल्स सॅनिटरी पॅड तयार करपाचें काम आमच्या फिमेल इनमेट भयणी आसा तांच्यांनी सुरवात केल्लें आसा। त्या खातीरच म्हणजे हांगासर कावन्सिलींग सेंटर चलता आनी इग्नोचे
एड्युकेशन सेंटर चलता, इन्कम एक्टिविटी सुरू जावची, म्हणजे आमी ताका थोडे दीस काम दितात बट ताच्या पेक्षा आनीक चड दीस काम ताका इन्कम एक्टिविटी सुरू जावची आणि जेलींतल्यो सगळ्यो गजाली गॅस आसतली, दूध आसतलें, जेवण आसतलें हें सगळें तेंच्यांनी करचें. पूण स्वयंपूर्ण कन्सेप्टाचेर जेलींतले बी इनमेट्स हे जे सुदारपाक सोदतात त्या सगळ्या जाणांक सुदारपाचो आमी प्रयत्न करतात, तांकां काम दिवपाचो प्रयत्न करतात. आनी त्याच माध्यमांतल्यान म्हाका खात्री आसा की कोलवाळ जेलींत रावपी सगळे इनमेट्स जे आसात, जेंट्स आसतले, लेडीज आसतले, गोंयांतले आसतले, गोंया भायले आसतले, थोडे तर देशा भायले आसा, तांकां डिपोर्ट करप प्रोसेस हो वेगळो आसा. पण आमच्या परीन तांकां पुराय तांकां परत एकदां म्हणजे आमी सगळे योगा आसतलो, प्राणायाम आसतले आनी तांकां वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज ह्यो दिवन सुदारपाचो प्रयत्न हो पुराय आमच्या प्रिजन डिपार्टमेंटा कडल्यान सातारा सुरू आसा. येणावळीचो स्त्रोत मतींत घेतलो जाल्यार फुडाराक गोंय राज्याक रीण घेवपाची पाळी येवची ना असो विश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो. उदका स्त्रोत खात्या वतीन साळ गांवांतल्या शापोरा न्हंयचेर बराज आनी 250 MLD रॉ वॉटर सप्लाय पंपिंग स्टेशन प्रकल्पाची बुनयाद घातले उपरांत मुखेलमंत्री उलयतालो. 350 रुपया कोटी खर्च करून हो प्रकल्प उबारतले. ह्या सुवाळ्याक उदका स्त्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार, आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, आमदार प्रवीण आर्लेकर, उदका स्त्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते प्रमोद बदामी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आम्ही ज्या पद्धतीत प्लॅनिंग आणि फायनान्शियल मॅनेजमेंट चलयला, मायनिंगांतल्यान येवपी येणावळ आसतली, GSTचे वाडलेले कलेक्शन्स आसतले, आमी म्हणटा की आमी जो टॅक्स दिता तेजे वाडलेले येणावळ आसतली, आमची एक्सायज डिपार्टमेंटांतल्यान येवपी येणावळ आसतली आनी आजून 2 वर्सांनी आमकां मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टा वयल्यान येवपी आमचो 36% शेअर आसतलो. ह्या सगळ्यांतल्यान आमकां खंयचेच बाबतींत राज्याच्या तिजोरीक लोन घेवचें पडचें ना. म्हणून तर अशा पद्दतीन 350 कोटीचे सँक्शन दिता आसतना म्हाका मात सुद्दां म्हणजे भंय दिसना. देड वर्सां भितर हांगसर उदकाची बरी पुरवण जी आसा पळय ती तुमकां हांगसर उपलब्ध जातली अशें राज्य उदक. आनी विशेश उलोवपाक वचना, इतलेंच 3 सुत्रां घेवन आमचे मुख्यमंत्री काम करतात आणि ह्या सुत्रांक अभिप्रेत करपाचें म्हणजे प्रेरणा दिवपाचें काम कोणी केलें जाता आमच्या देशाचे पंतप्रधान. पंतप्रधानांनी तुम्ही पळयलें जर जाय ना आयकलें जर जाय ते मागीर आमचे दर म्हयन्याक तांची जी भाषण जी जाता पळय त्यातून जर तुम्ही आयकलें जर संकेत घेतले जर जाय दर म्हयन्याक दर 2 म्हयन्यांनी एक प्रकारचे असात तशे ध्येय जे आसा पळय ते ध्येय दितात. तातूंतली एखादी मागीर जावई की तुमी जलसिंचन करपाक जाय किंवा नंतर म्हणजे आता हल्ली जे आसा पळय 2047 पर्यंत उदकाची पुरवण प्रत्येक राज्यान करपाक जाय. त्याच्यामुळे उदक येवचें ना आणि पॅरलली आणि एक हॉल येता जी ऑलरेडी अप्रूव्ह जाल्ली आसा त्याचे सरकार 28 करोड मोडटलो आणि जी रिटेनिंग हॉल आसतली प्रोटेक्शन त्याच्या वयर वॉकिंग ट्रॅक आसतलो आणि तिका पंप बसयतले जे गांवांत उदक आसा ते आमच्या न्हंयत उदक घालतले. प्रमाणे साळाटे टाकी येतली, पुनर्वसनान सारकी टाकी येतली, उस्पा येतली आणि एका कनेक्टिंग लायन येतली आणि याचे सगळ्याचे सरकार 90 कोटी खर्च करता आसा. ही फायल ऑलरेडी PWD मिनिस्टरान अप्रूव्ह केल्ली आसा. हे फाउंडेशन स्टोन घालच्या पयलीं 4 दीस पयलीं हांव मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो आणि ताच्या कडल्यान मागून घेतले की ही फायल अप्रूव्ह करून ह्या क्रमांक आमचो हो प्रॉब्लेम जो आसा जो साल आणि नाटक वर्साचो तो परमनंटली सॉल्व करून दिवपाचो आणि मुख्यमंत्र्यान एग्री केला. आणि जशें हांव सांगलें तशें हांव म्हटलेलें काम करता तसो आमचो मुख्यमंत्री आमचो साळांतलो बावोजी तोय प्रत्येक गोष्टी म्हटलेली कामां करतात आणि म्हजी तर केन्नाच ना म्हणना. हो सरकार शिक्षण खात्यात फक्त नव्यो येवजण्यो चालीक लायता, मात ताचो लाव मात्र कोणाकूच जाताना दिश्टी पडना अशें मत गोवा फॉरवर्डाच्या दिलीप प्रभुदेसायान उक्तायलें. ह्यो स्किमी न्हय तर हो स्कॅम आसा, कारण मुख्यमंत्री गुरुदक्षिणा येवजण हाचो खंयच्याच शिक्षकाक आजून मेरेन लाव जाल्लो ना अशें दिलीपान ह्या वेळार सांगलें. A circular which was issued on 19/4/2023 म्हणजे 5 दीस पयलीं 6 दीस पयलीं बाय द डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन. सर्क्युलराक एक स्कीम नेम केल्या मुख्यमंत्री गुरुदक्षिणा योजना म्हणून.
ही मुख्यमंत्री गुरुदक्षिणा योजना म्हळ्यार कितें तर जे आमचे सगळे टिचरांक ग्रांट इन एड जांकां सॅलरी मेळटा ते इन्स्टिट्युशनांतले टिचरांक जी सॅलरी 2012 साकून ते इन्स्टिट्युशनाचे बँक अकाउंटां वता आनी ते अकाउंटांतल्यान परती बँक ट्रान्सफर जावन ते शिक्षकाच्या अकाउंटां वता. ही स्कीम हाका फक्त नवें नांव दिलां मुख्यमंत्री गुरुदक्षिणा योजना. तर दिस पॉलिसी शॅल बी कॉल्ड एज द प्रेफरन्शियल डेपॉझिट पॉलिसी फॉर बँक्स हॅविंग ब्रांचीस इन द स्टेट ऑफ गोवा. आनी हातूंतल्यान कितें जाता तर जे सगळे सरकारी डिपार्टमेंट आसा म्हणजे ऑल गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स, ऑटोनॉमस बॉडीज, कॉर्पोरेशन्स, सेमी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स हांचे पयशे हांचे डिपॉझिट्स जे जे बँकांनी आसा ते सगळे बँकांतले डिपॉझिट चॅनलायज करून ठरावीक बँकेक व्हरपाची ही स्कीम. म्हणजे ही स्किमी ह्यो फक्त स्पेलिंग रॉंग आहा. SCHEME म्हणप आनी एक्चुअल स्पेलिंग SCAM. ह्यो स्किमी न्ही, दीज आर स्कॅम्स. म्हादय अभयारण्य वाठार हो जो आसा तो वाघ संरक्षीत क्षेत्र म्हणून जाहीर करचे सेव म्हादय सेव टायगर फ्रंटान मागणी केल्या. म्हादय अभयारण्य वाठार वाघ संरक्षीत क्षेत्र म्हणून जाहीर केले जाल्यारूच म्हादय न्हंय वाटावतली अशें तांचें म्हणणें आसा. देखून सगळ्या राजकीय फुडाऱ्यांनी मतभेद विसरून एका माचयेर येवचे अशी मागणी ताणें केल्या. लोकांक उलो मारलो, आमच्या गोंयकारांक उलो मारलो की तुमी सगळ्यांनी एकठांय जाय म्हणून. आनी खुबशे अशे आमी भोंवले, तिसवाडी तालुक्यान आमी संपूर्ण पंचायत भोंवले. बरो आमकां असो पाठपुरावो मेळ्ळो आसा की तेंचे सगळ्यांनी सांगलेलें आमी रिजोल्युशन घेता म्हणून. आतां हें रिजोल्युशन जेन्ना जालें हें फक्त सरकाराक फक्त एक प्रेशर टॅक्नीक कशी वापरपाचें आमी हें करता रिजोल्युशन. तशेंच पंचायती कडसून, ग्रामसभे कडसून आनी तशेंच महिला मंडळ हेंकां सगळ्यांक आमी उलो मारलेलो आसा की तुमी एक रिजोल्युशन घेयात की टायगर रिजर्व करात म्हणून म्हादई वायल्ड लायफ सँच्युरी. आतां म्हादई वायल्ड लायफ सँच्युरी जर टायगर रिजर्व करीत सगळ्यांक आमकां गोंयकारांक एक फायदो जातलो. हे जे कोण अमित शाह किंवा आनी कोण जे उलयता, जे कितें उलयता ते बंद जातले. कर्नाटका किंवा महाराष्ट्र गव्हर्मेंट म्हादई पळोवपाक व्हरतात ते सुद्दां बंद जातले. ह्या खातीरूच आमकां एकूच जाय, फुडल्या पिळगेक जर आमकां म्हादई जाय, आमकां उदक जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी गोंयकारांनी एकठांय जावंक जाय. हांव सगळ्या पॉलिटिकलाक, पार्टीक तशेंच NGO उलो मारतात. जे कितें डिफरन्सीस आसा ते सगळे सायडीक दवरात आनी एक सोल्युशन आसात. फक्त आमकां भाशणां दिवन आमकां हें चलचें ना. आमकां खंय तरी सोल्युशन जाय आनी सोल्युशन म्हणजे टायगर रिजर्व. हो जो टायगर रिजर्व जर ना, तो टायगर जर ना जाल्यार पूर्ण इकोसिस्टम जी आसा आमची ती कॉलेप्स जातली. आनी कॉलेप्स जाल्या उपरांत म्हाका दिसता गोंयचें अस्तित्व कितें उरतलें हें तुमी चिंतात. लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले श्री लयराय देवीची होमखणाची जात्रा व्हडा उमेदीन आनी दबाज्यान मनायली. सोमारा मध्यान रात्री होमखण पेटयल्या उपरांत फातोडेचेर दोन भक्तगणांच्या अग्निदिव्याक सुरवात जाली. लयराय माता की जय असो जयघोश करीत दोन भक्तगणांनी अग्निदिव्य केले. अग्निदिव्य पळोवपाक भक्तांचो महापूर लोटिल्लो. गोयच्या मोपा विमानतळाचेर आता एकूण 21 आंतरराज्य विमानांतल्यान पर्यटक यो वच करपाक शकतले. ह्या वर्साच्या गिमाच्या पर्यटन हंगामा खातीर मोपाच्या विमान वेळापत्रकात 8 नव्या शारांचो आस्पाव जाला. हातूंत अमृतसर, भुवनेश्वर, कोयंबतूर, गुवाहाटी, रांची, राजकोट, विशाखापट्टणम आनी लखनौ आसा. हाचे आदी दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगळूर, मुंबय, कोलकाता, पुणे, नाशिक, जयपूर, चेन्नई, नागपूर, वाराणसी आणि चंदीगड ह्या शारांकडेन जोडणी केली.
आयतारा पेडणेच्या केरी दर्यादेगेचेर सेल्फी काडटाना 4 तरणाट्यांक बुडून मरण आयिल्ले आनी त्या विशीं मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान दुख्ख उक्तायलें. दर्याचेर पिकनीक करपाक वचपी भुरग्यांनी आपल्याची जतनाय घेवची अशें आवाहनूय आमदारान केलें. तशेंच दर्यादेगेचेर पिकनिकेक करपाक येवपी तरणाट्यांचेर खासा नदर दवरतले अशें आमदार सांगता. खरेंच दुख्खाची खबर की 4 आमचे यूथ गोंयचे बुडोवन एक्सपायर जाले. सो म्हाका दिसता सगळ्या युथान स्पेशली यंगस्टर्स जे एन्जॉय करपाक वा पिकनीक करपा खातीर भायर वयता तेंच्यांनी काळजी घेवची. तेंच्या आवय बापायनूय तेंची काळजी आनी म्हायती दवरची खंय भुरगीं वयता कित्याक. हांव खूब फावटी सांगत आसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट केलें की आमकां टुरिजम सेक्टर आनी टुरिजम बेल्ट आसल्या कारणान टुरिस्ट पुलीस खूब शॉर्टेज आहा आनी प्रत्येक बिचाचेर आमकां कांयच न्हू म्हणल्यार 4 टुरिस्ट पुलीस कंटिन्युअसली आमकां सिजनाचेर तरी गरजेचे आहात. आतां टुरिजम मिनिस्टरान आनी चीफ मिनिस्टरान ऑलरेडी एश्युअर केला की बेगिनात बेगीन आमकां स्टाफूय अलॉट करता म्हणून. सो पळोवया पूण खरीच वायट घटना घडले अशें घडचें न्हू आनी हेका लागून आमी सरकाराकूच न्हू आमी स्वता नागरीक ह्या नात्यान आमी कोस्टल बेल्टाक कोण येतात भुरगे पिकनिकेक तेंचेर नजरूय दवरपाची गरज आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केरळांतल्या पयल्या वंदे भारत जलद रेल्वे गाडयेक 5वो बावटो दाखयलो. तिरुवनंतपुरम ते कासरगोड रेल्वे स्थानका मदीं ही वंदे भारत गाडी धांवतली. 588 किलोमिटराचें हें अंतर आतां फक्त 8 वरांचें जालां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें केरळांतल्या 3200 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाक लेगीत सुरवात केली. हातूंत कोची उदका मेट्रो प्रकल्पाच्या लोकार्पणाचो आस्पाव आसा. ही मेट्रो गाडी कोची लागसरच्या 10 जुंव्यांक जोडटा. प्रधानमंत्र्यांची तिरुवनंतपुरमांतल्या डिजिटल विज्ञान पार्काचो बुन्यादी फातर लेगीत बसयलो. शैक्षणीक वराच्या वांगडाच ह्या डिजिटल पार्का वरवीं डिजिटल उत्पादनाक आनी सेवा तयार जातल्यो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें ह्या वेळार सांगलें. केंद्र सरकार राज्याच्या उदरगतीचेर चड लक्ष दिता आनी केंद्र आनी राज्यां मदली परस्पर सहकार्य वाडपाक सोदता अशें ताणें तिरुवनंतपुरमांत उलयतना सांगलें. बीते 9 वर्षों में भारत में कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व स्पीड और अभूतपूर्व स्केल पर काम किया जा रहा है. इस साल के बजट में भी हमने 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक इंफ्रा पर खर्च करना तय किया है. आज हम देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर का पूरी तरह से कायाकल्प कर रहे हैं. हम भारतीय रेल के स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ रहे हैं. 2014 से पहले केरला के लिए जो औसतन रेल बजट रहता था अब उसमें 5 गुना से भी ज्यादा वृद्धि की ऑलरेडी हमने व्यवस्था कर दी है. केरला में गेज परिवर्तन, डबलीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन के अनेक प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं. आज भी तिरुवनंतपुरम सहित केरला के 3 स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम शुरू हुआ है. ये स्टेशन सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं है बल्कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनेंगे. वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेन भी एस्पिरेशनल इंडिया की पहचान है. आज हम ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि भारत का रेल नेटवर्क तेजी से बदल रहा है, अधिक स्पीड के लिए तैयार हो रहा है. रामचंद्र कामतीची मुरगांव पालिकेच्या उपनगराध्यक्ष पदाचेर निवड जाल्या. विनोद किनळेकरान आपलो उमेदवारी अर्ज फाटीं घेतिल्ल्यान रामचंद्र कामतीची विरोधावेणे निवड जाली. विरोधावेणे वेंचून आयिल्ल्यान आमदार दाजी साळकरान कामतीची तोखणाय केल्या. सगळ्यात पयलीं रामचंद्र कामतीचे अभिनंदन करता की आज तो म्युनिसिपल कावन्सिलाचो वायस चेअरमॅन जाला
आमचो BJPचो दुसऱ्या म्हणजे विनोद पांडे ताणें फॉर्म भरिल्लें कोणाकूय इच्छा आसप इज व्हेरी इजी पूण हांवें मागीर पार्टीचो आमचो जो पालक मंत्री आसा ताचे कडेन मोविन सरा कडेन बसले सगळे बशिल्ले 25 कावन्सिलर आमी बसले आमी डिस्कस केले आनी मागीर मोविन सरान सांगलें आज ह्या फावटी रामचंद्र कंपनीक चान्स दिलो नेक्स्ट टायमार ताका दिवया म्हणून सो देर इज नो डिविजन एज सच सगळ्यांक इच्छा आसता म्हाकाय दिसता की म्हाका कितें जावचें चेअरपर्सन जावचो सो इट इज नॉर्मल डेमोक्रेटीक कंट्री आसा बट हांव विनोद पांडेचेंय अभिनंदन करता की एक पार्टीचो शिस्तबद्ध कार्यकर्तो कसो आसता हें आज दिसून येता जेन्ना डिसिजन जालें आनी मोविन सरान सांगलें की पांडे तुवें फाटीं सरपाक जाय जाल्यार विदावट वन एक मिनीट पसून वेस्ट करता आसतना येवन हांगा रोखडेंच आपलें हें केलें आनी आज ताणें रामचंद्र कंपनीक एक अनअपोज येवपाची एक संद दिली BJP पार्टीची शिस्त ती पडटा कितें आतां कळटा हेजे वयल्यान कळटा रामबाबाच्या आशिर्वादान हांवें फॉर्म भरलेलें म्हाजे सगळे कलिग्स म्हाज्या कडेन आसले फूल तरी आसतना कोणाक आमचे दाजी सरान सांगलेले भशेन सगळ्यांक उमेद आसता हांवूय इंट्रस्टेड आसलो हांवें भरलेलें फॉर्म भरलेलें तर मोविन सरान आतां लास्टाक फायनल डिसिजन घेतलें की हांव ह्या फावटी DCP जावं न्ही हेजे फुडें मागीर कितें आहा तेणी पांडे जातलो हेजे फुडें ताका लागून हांव फूल पार्टी वांगडा आसतलें आमी फूल आमचे सगळे 25 आमच्या कावन्सिलर पार्टी वांगडा अशें आयज दिसून येता सगळे आनी हेजे फुडें आमकां हेजे फुडें गव्हर्मेंटाचो आमचो साथ हेजे फुडें म्युनिसिपालिटी हेजे पेक्षा आनी बरो जातलो सपोर्ट करतले सगळे आख्खो गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटीची कसली कामां करपाक हेजे फुडें आनी आमचे पार्टी अध्यक्ष सदानंद तलवाडे तेंचे हांव देव बरो बरें म्हणटा तेंच्यांनी आमकां खूब ह्या फावटी हेतून सपोर्ट केला पयले सुवातेर रामचंद्र कामताक हांव अभिनंदन करता कारण तिणें आयज वायस चेअरपर्सनाची जी आयज खुर्ची तेणी घेतलेली आसा पळय दावे जाल्यार 2 फॉर्म खंय तरी मिसकम्युनिकेशन जाल्ल्या कारणान 2 फॉर्मां येवन आमी भरले आनी तेणी भरले पळय फायनली पार्टी डिसिजन इज अ श्रेष्ठ डिसिजन आनी पालक मंत्री आमचे मोविन गुदिनो तशेंच 2 आमदार दाजी आनी संकल्प सो खंय तरी तेणी भरले आमकां सगळे आमचें एकूच घर सो खंय तरी आमकां एडजस्ट जावपाक पडटा तूं म्हाजोच कलीग तो सगळ्यांक हें रोटेशन मुवमेंट हें चालू आसता खंय तरी आपूण कॉम्प्रोमायज करपाक सो रामचंद्र कामताक हे ऑपॉर्च्युनिटी आमी दिल्ली आसा सहकुशीन आनी सगळ्यांनी सहमत करूनच हे दिल्लें आसा वास्को मुरगांव आणि दाबोळेची उदरगत करून एक नवी दिशा दिवपाची मोख आमी दवरतात ताका लागून सगळीं एकठांय येवया एक तरेची चळवळ आमी घडोवया अशें मंत्री माविन गुदिनो सांगता ह्या वेळार आमदार दाजी साळकार आमदार संकल्प आमोणकार नव्यान वेंचून आयिल्ले मुरगांव पालिकेचे उपनगराध्यक्ष रामचंद्र कामत हाजीर आशिल्ले कन्फ्युजन कांयच नाशिल्लें इट वॉज ओन्ली सम मिसकम्युनिकेशन इतलेंच तें रोखडें सॉर्ट आवट जालें ताका लागून परत तुमी पळयता म्हणजे इतली स्ट्रॉंग युनिटी जी सगळ्यांक दिसता एकूच कारणां लागून की वी आर ऑल युनायटेड कोणें तुमी एकट्यान हेडलायन हाडली BJP वर्सीस BJP तशें BJP जावपाक डिफिकल्ट वी आर ऑल टुगेदर आमची युनिटी आसा तिनूय आमदार हांगा आसा बाब दाजी सालकर आसा बाब संकल्प आमोणकर आसा लिओ प्रेसिडेंट आसा आतां आमचो बाब कामत आसा VP बाकी सगळे कावन्सिलर आसा सो कितें देर इज नो प्रॉब्लेम एट ऑल आमी लास्ट टायम चड करून जे मुर्मुगांव तालुक्याचे आसा वास्को मुर्मुगांव दाबोली आमी एक डिसायड केला आमी हे प्लेसीचो बरे भाशेन डेव्हलपमेंट करून एक नवीन दिशा दिवन सुंदरता हाडून एक दुसरेच आमचो वास्को सिटी तशेंच मुर्मुगांव तालुका आमी करपाक सोदता आनी ताका लागून आमकां जाय युनिटी आमकां जाय एकता सगळे बरोबर आमी काम केल्यार दुसरेच भाशेन एक चळवळ कशी जाता काम करतात त्या हिशोबान आनी आमकां तशें जाल्लें जाय म्हणून वी आर ऑल टुगेदर हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक आतां रोखडेच पळोवया आवाज गोंयचो हे बुलेटीन पळयत रावात गोमंतक TV